जेसू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो आनी प्रत्येक रितीन आमचो भाव मायकल आनीक फ्लोरीन बाय 60 वर्सांची लग्नाची जिणी आज हांगासर आमी संभ्रमता. हो एक विशेष संदर्भ नवो संभ्रम म्हणून आमी सांगयेत. कित्याक म्हूण सांगल्यार आधुनीक काळार 60 वर्सां लग्नाची जिणी फावो जावची कांय ती थोड्यांकच, कांय सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, आतां वचून 60 वर्सांची जुबली आचरण करचे एक विशेष आनीक भोव थोड्यांक फावो जावचे देखून हांवें म्हळें हो एक नवोच संभ्रम. हांव चिंता म्हज्या ह्या सारके जिणयेन पयले फावटी एका जोड्याचो 60 वर्सांचो लग्न उत्सव आचरण करचे देखून पयल्यान पयले आमचो भाव मायकल आनी फ्लोरीन बाय तुमकां आयच्या दिसाचे उल्हास हांव पाठयता. देव तुमचेर धाराळ आशिर्वाद आनी बेसांव घालूं दी म्हणून हांव मागतां. आमकां सगळ्यांक नव्यो संगती म्हळ्यार भारी न्ही गे. नव्यो संगती जिणयेंत येता आसतना एका रितीचो संतोश जाता. जावंक बरो नवें घर बांदल्यार, नवें वेहिकल कान गेल्यार, नवो मनीस घरा येयल्यार वा खंयच्योय नव्यो संगती आमच्या जिणयेंत आयले म्हणटा आसतना एका रितीचें आमकां आकर्शण, एका रितीचो संतोश. हांगा ही मस्त जाणां आज नवीं मनशां आयल्यात, आमकां सगळ्यांक संतोश तांकां पळोवन. त्या देखून नवें साव आमच्या जिणयेंत एका रितीचें आकर्शण हाडटा. नव्यो संगती डेफिनेटली दे विल अट्रॅक्ट अस, इजंट इट? हय. त्या देखून आयची सगळी देवस्तुती नव्या संगती विशयंत सांगता. नवें मिसाव, नवो आकाश, नवी पृथ्वी, होरेत आनी होकाल, ताच्या उपरांत नवें जेरुसलेम, नवो उपादेश, एवरीथींग इज न्यू. सो द एंटायर लिटर्जी स्पीक्स अबाउट समथींग न्यू. नवें साव, नवें पावल आमच्या जिणयेंत आमी आसा करूं. आनी ह्या सगळ्या नव्यापणाच्या सांगाता एक नवोच संभ्रम ह्या नव्याच घरा नव्या मनशा सांगाता. सो एवरीथींग इज न्यू. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू सेलिब्रेट. अँड 60 years of married life, that is something special. कशें जावं आयची लितुर्जी आमकां सक्कड नव्या संगती विशयंत नियाळ करूंक, उल्लेख करूंक वा जिणयेंत आसा करूंक आमकां आपोवणें दिता. पयलें वाचप नव्या मिसावा विशयेंत. सांत पाऊल आनी बर्नाबास जेजूच्या जिवनपणा उपरांत नवें मिसांव विविध जाग्यांनी ते परगट करूंक गेले. आनी ह्या नव्या मिसावांक खंडीत जावन तांकां पंतावन आसली, कस्त आसले, पण जाल्यारय 2 संगती नव्या मिसावांक गरजेचे. आयच्या वाचपांत सांगले बरी, एक देवाची मजत आनी देवाचें उतर. हे 2 संगती आसल्यार नवें मिसांव करूंक खंडीत जावन साध्य आसा. देखून पयलें वाचप नव्या मिसावा विशयंत सांगता आसतना हांगासराची सगळीं तुमी एका रितीच्या नव्या मिसावांत भागीदार जावन आसा. तुमी हांगासर येवन कितलो तेंप जालो म्हाका कळीत ना. थोड्यांनी कांय 1 वर्स, थोड्यांची कांय 6 म्हयने, थोड्यांची कांय 4 म्हयने, थोड्यांची कांय 2 वर्सां, कशें जावं. आनी हांगासर आयल्या उपरांत एका नव्या रितीचें मिसांव. हांगासर मनशां नवीं, जागो नवो, टायम टेबल नवें, मनशां हांगासर वातावरण नवें, बिल्डींग नवें, सगळें नवें. आनी तुमची प्राय ती नवी जावनूच आसा. आनी नवी म्हूण सांगल्यार हर एक दीस तुमी नवीं मनशां जावन आनी इल्लेशे चड प्रायवन जातात. त्या देखून थोड्यांक इल्लेशें चलोवंक कस जाता, थोड्यांक इल्लेशें आयकूंक कस जाता, थोड्यांक इल्लेशें बसोवंक कस जाता. आनी एका रितीची नव्यापणाची जिणी म्हणून आमी सांगीत. त्या देखून ह्या नव्यापणाच्या मिसावांक खंडीत जावन मागणें गरजेचें, देवाची मजत गरजेची. आनी हांगासर भोव आपुरबायेचें चापूल आसा. मस्त वेळ तुमी हांगासर येतात, मागतात आनी खंडीत जावन हें तुमचें जिणयेचें नवें मिसांव तुमकां फुडें व्हरूंक खंडीत जावन देव आदार दितलो. दुसऱ्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार आज आमी आयकता नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी.
आनी भोंवतणी तुमी पळयलें जाल्यार मस्त हांगा ग्रीनरी आसा संवसार दिसता इल्लेशें भायर गेलें जाल्यार भितरलो संवसार दुसरोत भायलो संवसार इल्लोसो दुसरोत ह्या दिसांनी कठीण वोत पावस येवंक सुरू जाला मात्र आनी एका म्हयन्यान तुमी भायर पळयलें जाल्यार पृथ्वी सगळी बदलाता खंयसर इल्लीशी सुकी दाड आसली तण किरलाता रूख झाडां पाल येतात एका रितीचो नवो संतोश पृथ्वी पळयता आसतना आमकां खंडीत जावन मेळटा आनी पृथ्वी आकाश नवो आकाश सांजेच्या वेळार इल्लोसो आकाश पळयलें जाल्यार मस्त संगती बदलावण जावच्यो थंयसर आमकां दिसतात चंद्र आनीक चान्नें नकेत्रां हांव ल्हानपणांत आसतना आमकां सांजेच्या वेळार भायर वेचे आकाशार पळोवचें नकेत्रां सान्नें तें भोव खुशी जाता आधुनीक काळार मस्त लायट आसल्या देखून सान्नें केदाळां आमटूंक आमकां कळीत जायना पूण हळड्यांनी गेलें जाल्यार यू सी दॅट द मून लायट which is something very special and attractive and you feel happy त्या देखून आकाश ही एका रितीचो नवेंपण आमकां परगट करता आनी आकाशाक आनी पृथ्वीक लागशिल्लो संबंद आसा पावस येता वारें येता आनी घुसवाट सगळें आकाशांत हांव पृथ्वेक येता आनी हें सगळें आसा जाल्यार मात्र पृथ्वी फळ दिता त्या देखून आकाश आनी पृथ्वी आसले बरीच मनशाच्या जिणयेक संबंद आसा मनशाच्या जिणयेक दादल्या आनी स्त्रियेच्या कुटुंबाच्या जिणयेक बरो एक संबंद आसा म्हूण सांगून आयचें दुसरें वासप आमकां सांगता होकाल आनीक होरेत हांगासर होकाल आनी होरेत 60 वर्सां पयलींची आतां परत ह्या चापलाक होकाल आनी होरेत जावन ती आयल्यात आनीक देवा मुखार ती समर्पण करतात संतोश पावतात आज 60 वर्सांचे पयलेचे होरात आनी एक दुसऱ्याच रितीचे आज एक नव्या रितीचे होरेत आनी होकाल जावन ती हांगासर आयल्यात त्या देखून हांवें सांगलें एवरी डे समथींग न्यू दीस सेलिब्रेशन इज ऑल्सो समथींग न्यू अँड टुमोरो ऑल्सो समथींग न्यू कम्स सो एवरीथींग एवरी डे समथींग न्यू आनी तें नवेंपण पळयलें जाल्यार मात्र वी ऑल्सो फील हॅपी वी ऑल्सो कितें म्हणटात आमची जिवीत ही बऱ्या रितीन जियोवंक आमकां साध्य आसा देखून दुसऱ्या वचपान नवो आकाश नवी पृथ्वी होरेत होकाल नवें कुटुंब नवें जेरुसलेम सगळें नवें त्या देखून ह्या नव्या वातावरणान तुमी हांगासर आसात देखून देवाक मेहरगां दिवया निमाणें जावन हेचे वांजेलाचें वासप आमी आयकलें जाल्यार थंयसर एक नवो उपादेश जेजू दिता म्हूण सांगता नवो उपादेश मोगाचो उपादेश आमकां सकाळांक मोग करूंक वता न्ही गे सकाळांक खंडीत जावन मोग करूंक आमकां कळीत आसा आमच्या कुटुंबांत आमी मोग केला पूण जेजू आमकां सांगता नव्यापणान आमी मोग करीचे नव्यापणान मोग करचें कशें म्हूण सांगल्यार मोग करचें म्हळ्यार त्याग आसा सॅक्रिफीस आसा कश्ट आसात एकामेकां सुदारसून व्हरूंक आसा हें सगळें आमी करना आयल्या आनी आमचो मायकलाम आनीक फ्लोरीन बाय फाटल्या 60 वर्सांनी हें सगळें जिवीत सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन 60 वर्सां पयलें सांगलें न्ही गे आनी आज तो परत उडास तुमी काडूंक जाय तातूंत सकड आसलें सूख आसलें दूख आसलें पिडा आसली आनीक संतोश आसलो विश्वासीपण आसलें आनीक मोग आसलो हें सगळें सांगाता आसलें आनी सांगाता दवरून 60 वर्सां म्हणसर तुमी सांबाळून व्हेला त्या देखून इट्स नॉट समथींग काय म्हणटात सुलाभेचें जिवीत न्ही मस्त कश्टांचें जिवीत पूण ह्या 60 वर्सां हें सगळें तुमी सांगाता घालून मोगाच्या उपादेशांत तुमी जियेल्यात हर एक दीस नव्यापणान मोग करूंक तुमी शिकल्यात कुटुंबांत भाव भयणी सांगाता भुरग्यांक सांगाता आनी आतां हांगा ह्या नव्या कुटुंबांत नव्यापणान तुमी मोग करतात त्या देखून मोगाचो नवो उपादेश आनी हर एक दीस नव्यापणान मोगाचें व्याख्यान करूंक तें जियोवंक आमकां एक बरो अवकाश आसा देखून हांगासर आसल्या सगळ्यांच्या तर्फेन ह्या जोड्याक हांव शाबासकी पाठयता मोगांत येदोळसर तुमी जियेल्यात आनी एक मुखल्या दिसांनी बऱ्या रितीन जियोवंक तुमकां देव फावो करूं दी आनी हांगासर आसची मस्त जाणां भाव भयणी आसात प्रायवंत भाव भयणी तुमकां सगळ्यांक हांगासर बऱ्या रितीन जियोवंक एक अवकाश आसा देवाक मेहरगां दिवया मस्त जाणां तुमची मोग करचे व्यक्ती आसात तुमकां कुमो करचे व्यक्ती आसात दर म्हयने आसात आनी तुमकां तुमच्या गरजा प्रमाणे तुमकां आदार दिवंक खंडीत जावन तुमकां जाणां आसात देखून आयची देवस्तुती आमकां सांगता हर एक दीस नवो जावन आमी स्विकार करचे समथींग न्यू वी हॅव टू क्रिएट ओके प्रायज जाल्या कळ्ळें क्रिएट करचें की म्हूण सांगून बट
we can see the things in a different way. We can feel the atmosphere in different way. We can relate with the people in different way. We can use the facilities that are around us in a different way, new way. So that becomes कितें म्हणटात संतोष हाडचे एक घडीच जावंक जाय. त्या देखून हांगासर आसच्या तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागता. हर एक दीस तुमच्या जिणेचो नवो वर्स जावं दी. नव्यापणान तुमकां संतोश असो जावं दी आनी तुमचे उत्तर प्रायचे जिणी संतोशान जियो. देव तुमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या संदर्भार प्रत्येक रितीन हांव मागता.